नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कोळशावेल्या ग्रीन सेस कलेक्शनात जाला व्हडलो घोटाळो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर आमदारांनी सरकाराक धरलो धारेर। स म्हयन्या भितर सगळ्या मिठागरांचेर जातले सर्वेक्षण। मिठाची पुरवण करतले, उद्देगीक वचणुकेक येवजण करतले सुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें आश्वासन। मेडशे वाठारांत नालो बंद जाल्ल्यान उदक शेतांनी उरता सांठोवन। उपाय काडपा विशीं आमदार रुडॉल्फाचो प्रश्न। अभियंत्याक धाडून करतले पळोवणी। उदका खात्याचे मंत्री शिरोडकारान दिली जाप। नव्यान वेंचून आयिल्लो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान लायली विधानसभेत हाजेरी। भाजपाच्या आमदार मंत्र्यांच्या कामगिरीचेर दवरले लक्ष। मोल्या चॅक पोस्टाचेर बेकायदेशीर 300 किलो म्हशीचे मांस जप्त। बेळगांवच्यान फोंड्या आनी मडगांव करताले बेकायदेशीर मांसाची तस्करी। या मया खातीर फामाद आशिल्ल्या मया तळ्याक पर्यटकांची फाट। तळे सामके सामसूम पर्यटन येना, आमचो धंदो जायना म्हूण थळावे निराश। आता खबरो विस्तारांत। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरीत कर वसूल केला। आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला। सर्वोच्च न्यायालयांतल्या खटल्यांचो निकाल जाल्या उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रश्न मांडिल्लो। गोंयांतल्या कोळशावेल्या हरीत कर वसुलीत व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केला। जिंदाल, JSW आनी अदानी सारकिल्ल्या कंपन्यांनी हो कर भरूंक ना असोय आरोप युरीन केला। स्पीकर सर, ये आणि अनेक ये कलेक्शन पहिले प्रश्न विचारून दिजो पहिले प्रश्न विचारून दिजो स्पीकर सर राव रे माझी सुसेगाद रे हांव म्हणना कलेक्शन फिगर्स आर नॉट क्रॉस चेक्ड विथ द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स। दिस इज द रिप्लाय। आता आयचो प्रश्न तुजो मुगेलो 1B हेजेर हांवें स्पेसिफिकली विचारलें पेंडिंग ड्यूज कितें, असेसमेंट केला काय कितें, डिमांड नोटीस तुमी ह्या कंपनीक ह्या क्रोनी कॅपिटलिस्टीक अदानी जिंदाल हांकां तुमी धाडय काय कितें, एंड वॉट इज द पेंडिंग रिसिवेबल्स। स्पीकर सर, म्हाका आय वूड लायक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, लुक एट एनेक्शर A। आता एनेक्शर A चेर डिमांड धाडय काय मग हेजेर कांय डिटेल्स आर नॉट प्रोवायडेड, असेसमेंट इज नॉट डन रेग्युलरली, and in some cases reason म्हणजे जात ते भाशेन तांकां हेडवयले। the time for pendency government has not provided। आता मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी हे सगळें चोयल्यार I want to know from the honorable chief minister what are the pending dues of these companies as per your record। What is the reason for not cross-checking with your double-engine Sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरीत कर वसूल केला। आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला। सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्यांचो निकाल जाले उपरांत आमी 100% कर वसूल करतले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान युरी आलेमावाक दिली। हे मॅटर हाय कोर्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात जे चॅलेंज केले पळय न्हू, ते सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिला। परत एकदा सांगता, हे मॅटर पयलीं द डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांणी नोटिफायड केल्लो। गोवा ग्रीन सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ द सबस्टन्स कॉजिंग द पोल्युशन ग्रीन सेस ॲक्ट इन 2013। स्पीकर सर, डबल इंजिन सरकारांतल्या गोंय सरकारानूच हो ॲक्ट जो नोटिफाय केला। हो दुसरो ॲक्ट नोटिफाय केल्लो गुजरातान हेजेर गुजरात हायकोर्टान हेजेर स्टे हाडली आणि त्याच्या उपरांत गोवा हायकोर्टातूय हाडल्या उपरांत हेजे सुप्रीम कोर्टात गेले। बाकी एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन म्हाका उलोवनी। स्पीकर सर, ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात।
ग्रीन सेल्स ड्यूज पेड इज एन 237 crore 70 lakh 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर गोंयांतल्या सगळ्या मिठागरांचें सर्वेक्षण गोंय जैवविविधताय मंडळ करतले. ह्या मिठागरान उत्पन्न केल्लें मीठ गोंयांतल्या उद्देग परवण करतले. तशेंच मिठागर करपी शेतकाऱ्यांक येवजण लागू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. तो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आणि 20 आगोर आसा म्हटल्या. आतां स्पीकर सर तितून आमचे भाटीम विलेज आसा आणि मेजर भाटीम विलेजीन हांवें मिटींग घेतली तेंचे कडेन. तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता. आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा. जेन्ना हांवें एलिक्यू घातलेली जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024 तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला आणि तो सर्वे करून बसून जो हांवें एलिक्यू घातला तरी पूण तो एलिक्यून तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना. हो कम्प्लिटली आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आणि हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आणि तेणी सांगलें ते उरलेली मिठागरां जी आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जेंकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉ. सविता केरकारा सारकेले अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा तेजो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचे इंडस्ट्रियल हे मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक बेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळें मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आणि हे मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हे डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. सरकारा की तुम्ही हे करपाक इतलो तेंप आतां इतलीं वर्सां खंयचेय सरकार आसूं दे खंयच्याच सरकारान ह्या जो सॉल्ट पेन्स आसा ह्या बाबतींत हांव BJPचे म्हणून बाकीच्या सरकारांनी सेम केला. सॉल्ट पेन्सा बाबतींत काय करूं ना. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम पासून आसा ती पासून डिलिव्हर करूं ना. सो म्हाका सीएमान आन्सर दिवपाक जाय की बाबा हे ज्यो स्किमी आसा खरें इम्प्लिमेंट करपा लागून तुमी कितें करता काय ना. स्पीकर सर, गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीन गोंयांत जितकी मिठागरां आहा तितकी आमी नोटिफायड करता आणि ती मिठागरां सर्वायव जावपाक जाय म्हणून सरकाराच्या नोटिफिकेशन आणि बायोडायवर्सिटीच्या वतीन आमी काम करतले. जो फायनान्शियल असिस्टंट सबसिडी जे बाकीच्या डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट बाकीचे हांकां मेळटा तशी टेक्निकल असिस्टंट जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक बांदपाक लागून तेंची स्विच गेट हे करपाक लागून बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते करपाक लागून सरकार तांकां फॅसिलिटी दितलो काय ना. स्पीकर सर, रिपोर्ट आणि पॉलिसी तयार केल्या उपरांतूच ती आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जातली म्हणून हांव पयल्यान पयली रिपोर्ट जो आमी केला सगळो आणि हाज्या रिलेटेड फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर ताका सांगला सर्वे करून पॉलिसी तयार करता आणि सगळ्या मिठागारांनी जितकें काम करता ते उरपाक जाय कारण त्या खातीरच सरकार जे आसा पळय न्ही हे डिसिजन घेतले ही हांव फ्लोर ऑफ द हावस दवरता. मेर्शे वाठारांत आशिल्लो नालो बंद जाल्ल्यान उदक ह्या वाठारांतल्या शेतांनी सांठून उरलां. हाका लागून गाणयारो वास पातळ्ळा. हाचेर उपाय काडचो असो प्रश्न सांताक्रूज आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकाराक केलो. अभियंत्याक धाडून ह्या वाठारांत पळोवणी करतले. सध्या ह्या वाठारांत भौशीक बांदकाम खात्याचें काम सुरू आसा. ते उदक व्हांवून गेले जाल्यार व्हाळ बांदून दिवप शक्य आसा अशी जाप सुभाष शिरोडकारान दिली. मेर्शे वाठारांत आशिल्लो नालो बंद जाल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या शेतांनी उदक सांठोवन उरलां. हाका लागून घाणयारो वास पातळ्ळा. हाचेर उपाय काडचो असो प्रस्न सांताक्रूज आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसान उदका खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकाराक केल्लो. जाल्यार अभियंत्याक धाडून ह्या वाठारांत पळोवणी करतले अशी जाप सुभाष शिरोडकारान दिल्या. मेर्शे तोयाचे ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एक थिंगा व्हील गेट घाल्लेली आहा आनी व्हील गेटीच्या भायले वाटेच्यान एक नाला गेलोलो आहा. तो नाला आदीं आहलो बांद, आतां तो नाला दिसतीच पडना. फकत एक माड हायवेक दिसती पडटा त्या बांदाचो आदलो एकूच माड आहा आनी हो बांद इतलो बऱ्याक पडटालो की सगळे उदीक आमचे चिमोलचे जावं कुजीरचे मिलिटरी कडले बांबोयेचे उदीक हे सगळे तयार कडल्यान ते वाहल्यान येवन रोडाच्या एक कलवटाच्या पोंच्याल्ल्यान वचोन एसरेला कडल्यान ते मानशेक वयताले. हो नाला बंद जाला आनी ही सगळी एस्ट्रेला कडेन ते उदीक स्टॅग्नंट जाल्लेले आहा. 15 वर्सां वयर जाली थिंगा उदीक धरण उरलेलें आहा. हे उदीक आमचें धरण उरता आनी उदीक कुसलेलें आहा इस्रेला कडेन. इतलेंच म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान सांगूंक जाय. तेणें इन्स्पेक्शनाक मातसो येवन तर पळयत जाल्यार हे चड बऱ्याक पडटलें. फाटीं म्हणजे सादारणशे 1 वर्स पयलीं मानादिगा आमचे आमदार बाबू रोदोल्फ हांणी त्या तळ्या संबंदी मेर्शे
सुचोवणी केली आनी त्या अनुसार तागेले गेट जे आसा पळय न्ही ते आमी रिपेर करून दिल्ले आसा. ऑटोमॅटीक गेट थंय जे आसा बसयल्ले आसा आनी त्यामुळे उदक वता. आतां मुखार जे तांणी बांद म्हटला की व्हाळ म्हटला पळय न्ही नालो करपाक जाय अशें म्हणून हांव बुधवार दीस येता त्या बुधवार दीस 11 वरांचेर आमचो इंजिनियर एस टी इंजिनियर येतलो तुजे थंय ताका व्हरून तो दाखय खंयचो नाला तुका करपाक जाय म्हणटा तो. पूण हातूंत भितर एक सुचोवणी करून दिसता म्हाका. ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगचें पडटलें ते म्हटल्यार नॅशनल हायवे जे आसा पळय न्ही हाका जे कलवट घेतल्यात पोंचान ते कलवट मातशे वेगळे पद्दतीन पळोवचे पडटा. एक मिनिमम एक कलवट तरी हे जर जालें जर जाय जाल्यार ते उदकाचें ड्रेनिंग आउट जें आसा पळय तें जावंक शकतलें. जो पर्यंत कलवटाचें काम जायना सद्याक कितें तरी थोडें काम चलता थंय पूण दॅट इज अंडर PW नॉट अंडर WRD. सो तें जर उदक ड्रेन आउट जालें जर जाय जाल्यार व्हाळ बांदून तुका दिवपाक प्रॉब्लेम कांय जावचे ना. NH66 हायवेचें रुंदीकरण केल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयलो. गिरी कोलवाळे बाणावले सारकिल्ल्या जाग्यांचेर हीच समस्या निर्माण जाला अशें युरीन सांगलें. This is happening because of the expansion of NH66. So the contractors involved, some responsibility has to be fixed. This is happening across NH66 expansion. It has been seen in Giri, Kolwale, Benawale, all places. So you call these particular contractors and take action otherwise. It is because of the work expansion that is happening. उदका स्त्रोत खात्यान पाणी वाटप सोसायटीचो परतून विचार करचो. सरकार जबाबदार ना अशी जाप दिली जाल्यार शेतकार खंय वयतले असो प्रस्न आमदार निलेश काब्रालान उपरासलो. जाल्यार उत्तर गोंयांत सुमार 28 पाणी वाटप सोसायटी बऱ्यो चलता. ह्या सोसायटींक मजत करपाची खात्याची तयारी आसा अशी जाप मंत्री सुभाषान दिली. एंटायर नॉर्थ जे आसा पळय न्ही थंय आमचे जवळ जवळ 28 सुमार पाणी वाटप सोसायटी बरी पद्दतीन चलतात. ह्या वटच्यान नॉर्थ तिसवाडी आणि सावथाक ह्यो पाणी वाटप सोसायटी काही ठिकाणी एक्झिस्टन्सान नात. कारण शेतकरी तातूंत इंट्रस्टच घेनात मुखार हे करपाक म्हणजे शेत रोवपाक वगैरे वगैरे. पूण तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसा ज्या जाग्यार शेतकरी तयार आसा जर जायत जाल्यार थंय पाणी वाटप सोसायटी जी आसा पळय न्ही तांकां मदत सुद्दां करून फायनान्शियल मदत सुद्दां करतात. आनी ती मदत करून सुद्दां अशा प्रकारचे जे मेंटेनन्स करपाक जाय पळय उदकाचे ते मेंटेनन्स करपाक आमची तयारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मोल्या चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर 300 किलो म्हशीचे मांस जप्त केले. हे मांस बेळगांवच्यान फोंड्या आनी मडगांव तस्करी करपी बेपारी हाका मोल्या चेकपोस्टाचेर पुलिसांनी धरलो आनी बेकायदेशीर मांस जप्त केलें. गोंयांत गोरवांची कत्तल करून हे मांस भायल्या देशांनी निर्यात करपा इतले गोंय सक्षम जाला. मीट कॉम्प्लेक्साक आत्मनिर्भर करपा खातीर सरकार अथक प्रयत्न करता. तरी आसतनाय गोंयांत भायल्या राज्यांतल्यान बेकायदेशीर मांसाची तस्करी थांबपाचें कांय नांव घेना. मोल्या चेक पोस्टाचेर बेळगांवच्यान हाडिल्ले बेकायदेशीर 300 किलो मांस जप्त केले. तपासणे उपरांत हे बेकायदेशीर मांस म्हस आनी रेड्याचे आशिल्ल्याचे मुखार आयले. कॉलिस गाडयेंतल्यान बेळगांवच्यान फोंड्या आनी मडगांव ही बेकायदेशीर मांसाची तस्करी करपी गुडू साब बेपारी हाका पुलिसांनी मोल्या चेक पोस्टाचेर धरलो आनी हे बेकायदेशीर मांस जप्त केले. सुमार मोळम चेकपोस्ट आसून कॉन्स्टेबल तिंगू गांवकर म्हाका फोन केल्लो ऑफिशियल नंबराचेर की अशें मांस धरला म्हणून. सो तो सकाळचे आमी आयले आनी चॅक केले. ही व्हेकल नंबर टोयोटा कॉलिस DA018876 तितून ऑलमोस्ट 300 kg इलिगल मांस हाडला. आनी ते म्हशीचे रेड्याचे मांस आसा आनी अनहायजेनीक कंडिशन हाडला तेणी आनी तेंचे काय सर्टिफिकेट काय ना. इल्लीगल हय इलिगल सर्टिफिकेट काय ना न्ही तेंचे कडेन. ड्युटी आसलो 8 ड्युटी आसलो हेजे OP मोलेमचे DCP आनी आमचो स्टाफ आसलो आनी ती बेळगांवच्यान गाडी येतना कॉलेज आमी सगळी गाडी चॅक करतना ते आमकां सांपडले की मांस आसा. ते काय तेणी सांगलें कितें हांव म्हणलें कितें आसा कसलें कितें हाडलें गाडयेन म्हटलें तो म्हणलो बीफ म्हणटकीर हांवें ओपन केलें जाल्यार ते रेड्याचे हेची म्हशीचे मांस आसा. ओके कसले मांस हे म्हशीचे म्हशीचे आनी बैलाचे कशी डिफरन्स आसा. चरबी आनी फेडान आसा. चरबी म्हशीची कशी आसता वायट आसता आनी बैलाची डार्क येल्लो आसता. आमी मोले चेकपोस्टार आसा ज्या जाग्यार राती 1 सुमार हांगा कॉलिस गाडयान जी मांस हाडटाले बीफ हाडटाले ते धरलेले आसा आनी तेका हांगा वेटनरी डॉक्टर आसलो चौगुले तेणी ते मांसाची फिनेल घालून विल्हेवाट लायल्ली आसा आनी जे मांस आसा ते 300 किलो आसा आनी पर केजी ते 170 रुपयांक किलो बेळगांवचे हाडटा इल्लीगल हाडटा आनी हांगा 270 250 अशी ते विकता. हे मांस जे विक्री जावपाचे आसलेले ते फोंड्या दत्तगड बेतोडे जावपा आसले आनी मडगांव जावपा आसलेले
तेजी विक्री जावपाची आसलेली. आतां तेणी सांगलें की मांस बफेलोची चरबी पाशपात आसता आनी ती बैलाची दाट आसता अशें तेणी सांगलेलें आसा. आतां कोण मांस हाडलेलें तें सद्या ही कॉलीस गाडी जी आसा ती फोणेची आसा आनी तो धरला तो जो आसा तेंची हितून तोय बेतोडेचोच आसा. तेन्ना ही जी आसा गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जी आसा तितून हरशीं सगळें मांस मेळटा पूण हे इल्लिगली भायल्यान कशें हाडटा म्हणून कांयच कळना. आनी हांगा बाउंड्रीचेर ताका आमची जे पुलीस आसा तेंच्यांनी तेजी बरी सेवा करून तेंच्यांनी तें मांस हांगा धरलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. या मया या पदाक लागून संवसारभर नामना जोडिल्ल्या मयी तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात. संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या ह्या तलावा कडेन पर्यटकांनी फाट केल्ल्यान तळ्याचेर सामसूम दिसून येता. पर्यटक येनात देखून आमचो धंदो बुडला अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात. दिवचल तालुक्यांत आशिल्ल्या फामाद मयी तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात. एक तेंप असो आशिल्लो मयीच्या तळ्याचेर पर्यटकांची सदांच गर्दी जाताली. मात हळूहळू पर्यटकांचो आंकडो कमी जायत गेलो. 10 कोटी परस चड रुपया खर्च करून सरकारान ह्या तळ्याचो विकास केला. मात तळ्याक आदले वैभव मेळोवन दिवपाचे नदरेन मात यत्न जायनात अशी खंत थळावे उक्तायतात. आमच्या गोंयचो सीएम दोतोर प्रमोद सावंतान हेजेर एक्शन घेवन बस चालू केल्ली टुरिजमाची बस चालू करून एक 4 दीस बशी येयल्यो मागीर परत आहा तशें कंप्लीट बशी बंद. एक बस येवंक ना. मागीर तशेंच आमी आतां परत सरकारा कडेन मागता आमच्या दोतोरा कडेन मागीर आमदार तेंच्या कडेन मागता आमी हेंच्या परत आहा तश्यो बशी स्टार्ट करच्यो. हांगासर धंदो जालो सारको ठप्प जाल्लो आहा. हे सगळे धंदेकारान हांगासर रिणां काडून धंदो उबो केल्लो आहा. जर दिसाक हांगा एक बस येना आनी लोकल हांगा फक्त येयले जाल्यार लोकल ट्युरिस्ट नाजाल्यार भायले अशे ट्युरिस्ट कोणूच येयना हांगासर. आदल्या सारखं हांगा ट्युरिस्टांची गर्दी ना. सारके एक बस येना. पयलीं आमच्यो 20 वर्सां पयलीं 30 बशी येताल्यो ट्युरिस्टाच्यो. आतां एक बस येना हांगासर. इतलो आतां गोवोरमेंटान पयसो मोडलेलो आहा सरकारान. बरें डेवलपमेंट केलां पण त्या जाग्यार कोणूच ट्युरिस्ट येयना. तेन्ना हेजेर आमच्या दोतोरान दखल घेवन कितें तरी विचार करून परत आहा तश्यो बसी स्टार्ट करपाच्यो. आणि ह्या लेखाक आदल्या सारकें वैभव प्राप्त करून ना आनी तशेंच आमचे हे मयेलेक आहा तशेंच पयलीं आसले तशेंच हांगासर परत आहा तसो हे करून लोक हाडचे. ऑनलायन बुकिंगाची व्यवस्था आशिल्ल्यान अदीमदीं कांय पर्यटक बंजी जंपिंग प्रकल्पाचेर येवन घोस्त काडटात. हेर पर्यटकांनी तर मयीच्या तलावा कडेन फाटूच केल्या. पर्यटक बशी सुरू करपाची येवजण फसल्या अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात. 20 वर्सां जालीं कोणूच ना हांगासर. आमी लोकां चाळीस भुरग्यांक पडटा बरी तांकां कांय ना. आतां डेवलपमेंट केला ते आतां दुर्गाक पॅन्ट सुद्दां मारूंक ना. कांयच ना दुर्गाक. कितके कोटी मोडल्या तेंच्यांनी. एक बस ट्युरिजमाच्यो बशी 5 सुद्दां बशी येयना आतां. मदीं सुरू केल्ल्यो न्हू गे फाटल्या वर्सा. 21 दिसा सुरू केल्ल्यो ते दाखोवपाक. परत कोण एक सुद्दां बस येवंक ना. म्हणजे आतां जर ट्युरिस्ट येयना जाल्यार तुमचे बिझनेस कसो कितें. म्हणजे थंड पडला कितेंच ना हांगा. तर तुमच्या जर गव्हर्मेंटा कडेन मागणी कितें आहा. आमची मागणी ते थोडे तरी आमकां परत बशी धाडपाच्यो आनी आमचे स्पॉट परत चालू करपाक गव्हर्मेंटान. म्हणजे हांगा आदल्या सारकी कोण पर्यटक येयना. आनी ह्या मया म्हणटा हांगा कोणूच ना. आनी आतां बोटी बी चालू आसता काय. मोठी बी काय चालू ना. एक कंडिशन बी कोणी उडक्यो मारते ऑनलायन बुकींग म्हणून आनी सगळे धंदे बंद आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडकयची फेरीबोट पयलींच रिप्लेस केला. रायबंदर फेरी पॉयंट फुडल्या 15 दिसांनी तयार जातलो. तशेंच 2 नव्यो रोरो फेरी हाडटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. तशेंच फेरी आनी पुराभिलेख खात्यान कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. देखून बेगोबेग नवे कर्मचारी भरती करतले. सौर बोटी खातीर निविदा काडिल्ली मात कोणूच ही निविदा घेवंक नाशिल्ल्यान परत एक फावट निविदा काडटले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. फेरी रिप्लेस जाल्ली आसा पयर हें जाल्लें न्हू तेजें इमिडिएटली ताजी रिप्लेस जाल्ली ना. काल मेरेन जावन नासलें. आयज जाली ती. आय जस्ट फायंड आउट. ओके दुसरी खबर म्हणटा ती दुसरी खबर म्हणटा ती रिबांदारी तशेंच रॅम्प कितें रिपेर घेतलेलो आसा. हय. सो थिंगा मागीर ते केन्ना रेडी जातले. जातलो विदीन 15 days तो रॅम्प रेडी जातलो. आमकां रोरो फेरीज ती लावपा खातीर एक रॅम्पाक मातशें हें आसा तो तयार करपा खातीर. केन्ना व्हडलें घर बांदता तेन्ना मातशें अकोमोडेट जावचें पडटा. सो हें व्हडलें घर बांदतालें. व्हडलें आतां रोरो फेरी येता तेन्ना सगळ्यां सुविधा निर्माण जातली. त्या खातीर थोडोसो रॅम्पाचो जागो तो जागो ह्या रॅम्पान भितर घेवन व्हडलो रॅम्प
जाणा जशें ताणें म्हटलां की मडकय पळय कितें ते फेरये म्हण कश्यो नेयो फेरये बा कितें मागला तुमी कितें आजुनूय घेतल्यात आसा आमी कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा दोज आर बीइंग रिप्लेस्ड विथ रोरो फेरीज आनी इमिडिएटली रोरो फेरीज जातकच आमच्यो फेरीज फ्री जातल्यो रायट अवे आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ फेरीज न्ही फेरीज आसात त्यो पण शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा कळ्ळें न्ही एक स्टाफ आसा पळय न्ही सेलर्स बी आसा ते हांगा आसा सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रुटींग वी डोंट गेट परमिशन फॉर अपॉइंटींग स्टाफ म्हणजे ह्यो रोरो फेरीज येतकच इवॅल्युएट जातले चड मोठ्या प्रमाणात स्टाफ नासतना रोरो फेरीज आसतले तातूंत भितर आमकां ह्या 4 फेरीचो एक रोरो फेरी घेतलो पूण कितल्यो रोरो फेरीज घालतात दोन रोरो फेरी घेतल्यो तातूंतल्यान स्पॅर जातल्यो त्यो 6-7 फेरीज एक्स्ट्रा येतले आमकां त्यो मागीर आमी हातूंत मोडकय घालतले तुमी रोरो फेरी मागीर फुडें ह्यो घालतात त्यो मागीर एडिशनल मडकय मेळटल्यो ह्या मार्गाचेर चलपी फेरीज फ्री जातल्यो एडिशनल ते चड घालतले हे मागीर केन्ना सोलर बोट आमी एक फावटी टेंडर काडलो पण टेंडराक कोण पार्टिसिपेट जातना परत एक फावटी टेंडर काडटले इट वील बी यूज फॉर टुरिजम पर्पज बिकॉज वी ट्रायड इट यूजिंग फॉर पॅसेंजर्स बट फॉर 2-3 months we didn't get a good response. It's because of that we are shifting it in order to collect revenue for the government because it is unused as जर जाय जाल्यार ती ताजे हें जायना मेंटेनन्स जायना सो वी विल हँड इट ओवर. कांसावले लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एक अपडेट मुखार आयल्या. मानसीक अस्थिर चलयेचे लैंगिक अत्याचार केल्ल्या 5 आरोप्यांक आनीक 14 दिसां खातीर न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. आरोपी आदिल लालसाब अलगूर, मोहम्मद अली मुल्ला, शहजाद शेख, विरेश कुमार आगुंडा आनी मोहम्मद शेख हांची पिराय 18 ते 22 वर्सां मदीं आसा. ह्या सगळ्यांचेर मानसीक अस्थिर चलयेचे लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण फुडली कारवाय पुलीस करतात. कांसावले गँग रेपांतल्या 5 एक्युजाचो रिमांड आज काबार जातालो. तांकां पयलीं 7 दिसाचो रिमांड मेळिल्लो, मागीर कोर्टान परतो वाडोवन तांकां 3 दिसांचो दिलो आनी ताजे नंतर पयर सोमाराक जेन्ना तांकां कोर्टा मुखार दवरले तेन्ना तांकां परतो 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली. सो आज तांची 14 दिसांची पुलीस कस्टडी कंप्लीट जाली. सो आयज तांकां परत मडगांव जेएमएफसी मुखार दवरले आनी जेएमएफसीन तांकां आतां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. ताजे नंतर सद्या मेळटे म्हायती प्रमाणे एकूय एक्युजान बेलीक एप्लिकेशन फायल केलें ना. सो कोर्टान तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल आतां ते कोलवाळे तांकां शिफ्ट करतले आनी थंय तांकां 14 दिसां नंतर परत तांकां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले. म्हणटकीर टी व्हीचेर मडगांवचें नांव गौरव कोलमलकर. मुख्यमंत्र्यान गोंयाक बरें सरकार दिवपाक काम करपाक जाय. मुख्यमंत्री राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक कार्यालय चलयता. मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयान गोंयांत कितें बरें करपा खातीर वेळ घालोवचो, राजकीय विरोधकांक बदनाम करपाक न्हय अशें आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. गोंयच्या जनतेक सगळें खबर आसा. म्हत्वाच्या विशयांचेर अधिवेशनात चर्चा करतले अशें विजयान म्हणलें. मुख्यमंत्र्यान गोंयांत गूड गव्हर्नन्स दिवपाक काम करूंक जाय. मुख्यमंत्र्याचें ऑफिस सुपरचार्ज आहा. गोंयांत जे इन्फ्लुएन्सर गोंयचें नांव पेड्यार करता म्हणजे ताणें इन्फ्लुएन्सर लायल्या आनी ताणें एक ऑफिस चलयलां पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक बदनाम करपाक. आमकां त्या ऑफिसांत कोण काम करतात, कितें करतात, खंयचे मनीस कोणाच्या नांवान फॉल्स आयडीज करून धाडटा हें सगळें आमकां खबर आहा. आनी ताजे खातीर आमी एक ट्रेलर म्हणून तो दाखयलें कोण धाडटाले आनी खंयच्या ऑफिसांत तो काम करता. सो बेजिकली चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान गोंयाक कितें बरें करपा खातीर टायम वेस्ट करचो, पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक बदनाम करपाक न्ही. जो इशू एसेंब्लीन डिस्कस जावंक जाय थंय ताणें उत्तर दिवपाक जाय. म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक सगळें खबर आहा कितें तें. डिस्कस करुया रेलेवंट इश्यूज. आज एसेंब्लींतले इश्यूज डिस्कस करुया. कितें सरकार खंय चुकता ताजेर डिस्कशन दवरुया. देन फॉलिंग प्री ऑर देन वी आर सकमिंग to all these external forces who are trying to control the legislature and control what is happening in the assembly. हें हांव करूंक कसोच दिवचो ना. म्हाका एक्सपिरियन्स आहा आनी म्हाका तितलें म्हजें मोरल हाय ग्रावंड आहा. हांव असो हांचेर भिवून म्हजे तोंडांतल्यान तांकां जाय तें काडून घेवचो ना. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. विधानसभेचें अधिवेशन सध्या चालू आसा आनी तें थेट प्रक्षेपण पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात। दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक